कसो पळयता तूं? बरो रिस्पॉन्स मेळटा, एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हांव सदांच लोकांच्या संपर्कान आसलो आनी ताका लागून आयज म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तूं इंडिपेंडंट आतां फॉर्म भरला पळय, सो तूं झेडपी बीजेपीचो झेडपी आसा प्रेजेंट, सो तूं बीजेपीचे रेजिग्नेशन दिलें पार्टींतल्यान? रेजिग्नेशन हांव दितलो. रेजिग्नेशन दिवनूच म्हाका नॉमिनेशन फायलींग करूंक मेळटलें. सो डेफिनेटली हांव नॉमिनेशन फायलींग करच्या आदी रेजिग्नेशन दितलो. रुपेश, आनी एक म्हणपाचें म्हणल्यार टुगेदर फॉर पिलेन हे सालिगांव म्हणून तुमी तो फोरम आसलो पळय, तेजेर तूं स्टेजीर बसलेलो, तुमी दोग जाणांची नांव कॅन्डिडेट जाल्ली. सो आतां तितूंतले एकटोय जो स्टेजीर लिडर आसलो पळय तो तुज्या वांगडा दिसना. सो तूं हे इलेक्शन तुका कितलें डिफिकल्ट जातलें? हेजे आन्सर म्हाका दिसता तुवें तांकां जर विचारलें जाल्यार चड बरें. कित्याक पळय ना ते, पण तेंच्यांनी अनाउन्स केले तेन्ना सांगलेलें न्ही खंयचो एक कॅन्डिडेट आसतलो ताका सपोर्ट करतले. सो तेंच्यांनी एकट्याचें नांव अनाउन्स केलें आनी ताका सपोर्ट केलो. दोगां पैकी एकटो ही उतरां म्हाजी केन्नाच नासली. हांव पयलींच्यान सांगत आसलो लोकांक, सगळ्यांक सांगतालो की हांव ह्या खेपेक इलेक्शनाक बसतलो. अकॉर्डिंगली हांव पार्टी तिकेटीक हांवें ट्राय केल्ली. पार्टीन मागीर मदींच जयेशाक घेतलो भितर, मदीं आनीक कोणाक फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो, मागीर जयेशाक घेतलो तेंच्यांनी. आनी म्हाजें पयलींच्यान एकूच सांगणें आसलें, कित्याक लोकांची मागणी आसली, हांव म्हाज्या इच्छे खातीर उबो रावंक ना. आयज ह्या मतदारसंघांच्यान सगळे कडल्यान म्हाका लोक सांगता की तूं परत एकदां इलेक्शनाक राव म्हणून. कित्याक फाटल्या झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां म्हाका लोकांनी 3060 वोट्सांची लीड दिल्लेली. आनी अशें न्हू की म्हाज्या वांगडा फक्त ते पंच आसले किंवा सरपंच असले म्हणून लीड दिल्ली, अशें न्हू. तर लोकां कडेन प्रत्येक घराघरांच्यान म्हाजो संपर्क आसलो. आनी म्हाजे कडेन जे कोण येयला फाटल्या 5 वर्सांक किंवा तेज्या पयलीं सुद्दां, ते कोणाकूच हांवें केन्ना परत धाडूंक ना. लोकांनी म्हाजें काम पळयलेलें आसा, लोकांक खबर आसा की हांव प्रामाणीकपणान काम करता, आनी ते सगळें पळोवन लोकांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो. आनी तो सपोर्ट आयजूय लोकांचो आसा म्हाका. पूण तुका दिसता रुपेश, हे जर तुज्या वांगडा कोण उरले ना, रावले ना, जाल्यार तुका डिफिकल्ट जातलें अशें दिसता? बिलकूल ना, कारण म्हाज्या वांगडा लोक आसा आनी त्या विश्वासाचेर हांव फुडें सरलेलो आसा. लोकांचो पाठिंबो आसा म्हाका. आनी मोठ्या प्रमाणान सायलंट वोटींग ही जावपाची आसा ह्या खेपे. कित्याक सगळी कडल्यान सगळ्यांचेर दबाव येता. पंचांचो दबाव येता, सरपंचांचो येता, किंवा मिनिस्टराचो दबाव येता खंयच्या तरी, किंवा आनीक कोणाचो येता दबाव. सो सगळ्या दबाव आसता. पॉलिटिकल पार्ट्यो आसा, काँग्रेस आसा, बीजेपी आसा, किंवा बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा, तेतून अपक्ष व इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसता. पूण तरी आसतना सुद्दां तुमी पळयता की खंय खंय हांव गेल्यार थंय म्हाजे कडेन त्या भागांचे वोटर्स, त्या भागांचे सपोर्टर्स म्हाज्या वांगडा भोंवलेले आसा. पिल्यांना जेन्ना हांव भोंवलो, ओलवाडो पिलेन, तेन्ना ओलवाड्या वयले भुरगे म्हाज्या वांगडा रावले. मयकावाडो पिलेन भोंवलो तेन्ना मयकावाड्याले भुरगे म्हाज्या वांगडा भोंवले. सावळ्या भोंवलो हांव तेन्ना सावळेचे भुरगे म्हाज्या वांगडा भोंवले. अशे प्रत्येक वॉर्डांच्यान थंयचे स्थानीक म्हाज्या वांगडा भोंवले. आयज तुमी पळयता हांव नेरूल आसा हांगासर म्हाजे कडेन म्हाज्या वांगडा आयज नेरूलचे भुरगे भोंवता. आनी चड मोठी गर्दी करूंक ना हांव लिमिटेड लोकांक घेवनूच भोंवता. आनी फक्त त्या वॉर्डांच्यान, त्या एरियेच्यान लोकांक घेवन भोंवता.